पणजेच्या 28 बियालोंची बदली करपाचे आदेश 17 एप्रिल 2025 दिसा काडिल्ले. ताच्या उपरांत उत्पल पर्रीकारान पणजेचो आमदार मंत्री भायल्या मतदारांक वळेरेंत घुसोवपाक सोदता म्हूण आरोप केल्ले. ताच्या उपरांत आतां आदेश स्थगीत केला. उत्पल म्हणटा लोकांचो वेंचणूक आयोगाचेर विश्वास उरतलो. अशो ट्रान्सफरी करपी मंत्री मंत्रिमंडळात कसो उरता काय उत्पलाचो प्रस्न. जे 28 अपॉइंट केल्ले पळय ते खंय तरी हांगाचो रिप्रेझेंटेटीव ताणें इंटरफियरून केल्या भशेनूच इट वॉज ऑब्वियस. सो ताचे प्रेस घेतिल्ली आनी मागीर हांवें इन्क्वायरी केली इलेक्शन कमिशना कडेन. तेन्ना तांणी सांगलें की दे ऑलरेडी रिटर्न टू द कलेक्टर आनी म्हाका दिसता ताचे खातीर आतां एक्शन जाता. सो इट्स अ गूड थिंग की खंय तरी ट्रस्ट परत येतलो सगळ्या लोकांक. इट्स नॉट जस्ट मी पण इलेक्ट्रल प्रोसेसाचेर लोकांचो ट्रस्ट आसूंक जाय. इज द बेसीक टेनट ऑफ डेमोक्रेसी. सो तो परत येता इज अ गूड थिंग. पण मंत्री इन्फ्लुयन्स करून अश्यो ऑर्डरी काडूं शकता. तो मंत्री आसूच शकता काय कॅबिनेटांत इज अ क्वेश्चन. असलो मनीस आसूं शकता वील ब्लिटंटली वॉयलेट. मागीर प्रेसान दुसऱ्या दिसा कोण तरी नवो BLO जो अपॉयंट केल्लो तो केक खावयता कितें फोटोज घातिल्ले. खंय तरी आधार कार्डां मेळिल्ली बस स्टॉपाच्या भायर डिस्कार्ड केल्ली. सो दीज आर अ सिरियस मॅटर. अजून म्हजे कडेन थोडीं नांवां आसा वीच आर सस्पिशियस वेदर दे आर इंडियन सिटीजन आनी ती फायंड आवट हांवें करप इज अ डिफिकल्ट थिंग. पण स्टील तो एफर्ट चालू आसा. होपफुली गव्हर्मेंटूच हो एक इलेक्ट्रल रोल क्लीन उरचो हाचेर एक्शन घेवन पळयतले की एलिजिबल वोटर्स आर देर, नॉट सम इनएलिजिबल नॉन सिटीजन्स. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव.